प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विस्वोर वोड 39 ते 48 पर्यंत। लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 39 to 48। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हे मात जाण जायात, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणा आसलो जाल्यार दुबावावीन तो जागृत रावतो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो। तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो। विस्वाशी वो विस्वाशी चाकूर तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सोम्या, आमकांच वो हेरा समेस्तांकूय तूं येवपार सांगताय। सोम्यान अशी जाप दिली, घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण वाडून दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याचेर अधिकार दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारभारी जायतसो तुमकां दिसता? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करतीत आसता ताका मेळत तो चाकूर सुभागी। हांव तुमकां खरेंच सांगता, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका अधिकार दितलो, पूण परत येवंक म्हजो धोनी लांबाय करता। अशें तो चाकूर आपणाच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकूरनीक मारून आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबतिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा आनी नोकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका मरणाची शिक्षा लायतलो आनी बावाट नासलेल्या मनशाच्या वांगडा ताका भायर उडयतलो। आपल्या दुन्याची खुशी कितें ती जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पुऱ्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोट्ट्यांचो मार पडटलो। ती कितें ती नको आसलेल्यांक तांच्या कोतुबांक खास फावो जाल्यार ताका थोडेच सोट्टे पडटले। ज्या कोणाक देवान चोड दिला ताच्या कडचें तो चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक देवान चोड पातयला ताच्या कडलें तो चोड घेवंक रावतलो। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू आयज ही विश्वासी वो अविश्वासी चाकराची ओपार कित्याक घालता। बाबणीनो, 39 वडीन तो म्हणटा, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावीन तो जागृत रावतो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो। तशींच तुमी तयार रावात, कित्याक चिंती नासल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो आनी तेजे फुड्यान तो विश्वासी आनी अविश्वासीची वपार घालता। बावणीनो, जेन्ना ही उतरां जेजून म्हणलेली तो ह्या संवसारान पयली फाटी येयल्लो आनी बावणीनो जेजू आपल्या शिसांक शिकयतालो की तो आतां हे फावटी तो पयले फाटी येयला पूण तो दुसरे फाटी येवपाचो आसा। म्हणजे बावणीनो, जेजू खुर्सार वेच्या आदीं आख्या मनशा कुळा पासत मरोन आमची सोडवण करचे पयलीं ताणें पयलेंच आपल्या शिसांक सांगलेलें की तो पोत्तून येतलो म्हणून। म्हणटच बाबणीनो, सगळे जेजूचे शीस मरोन गेले, ते संवसारान ना। म्हणटच ही उतरां जी जेजू उलयता आयज, तुमी तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो। म्हणजे ही उतरां जी जेजू उलयलो ती उतरां जावन आसा तुका आनी म्हाका जी ह्या वेळार जिवी आसा। म्हणटच जेजू म्हणटा तो पोत्तून येवपाचो आसा। आनी बाबणीनो, आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकत जाल्यार, शिवर्तमान ह्या दिसांनी आयकता जाल्यार, आमी खरेपणी पवित्र आत्म्या बरोबर आमी संबंद दवरला जाल्यार, आमी मागण्यांनी आसां जाल्यार, आमी देवाचें उतर पाळटा जाल्यार आमकां कळोन येतलें की जेजू पोत्तून येवपाचो आसा, ताचो वेळ एकदम लागीं पावला। म्हणटच बाबणीनो, जेजू आयज तुका आनी म्हाका म्हणटा, चिंती नासल्या वेळार मनशाचो पूत येवपाचो आसा। म्हणटच आमी तयार रावपाक, आमी खरेपणी आमची सगळी तयारी ह्या वेळार करून ताका ताजो येवकार दिवपाक
ही तयारी आमची जावंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो, जेजू फुडें आयच्या शिवर्तमानान ह्या विश्वासी अविश्वासी चाकराची वपार घालता. आनी तो म्हणटा, जो कोण विश्वासी तो खरेपणी तयारी करता. तो रावना की आपलो दोनी येतलो तेन्ना तो काम करतलो. जेन्ना दोनयान ताका आपले कितें कसलो जबाबदारी दिल्या, तो आतां आपलें काम बरे भाशेन करता. आपलो साहेब येतलो ओ येवचो ना तें पळयना. ताका जी जबाबदारी दिल्या तो आपल्या कामाचेर काम करीत आसा. तो बेबद्यान सोडप येना, तो वायट करिना, तो दुसऱ्यांक मारिना, पूण तो आपलें काम करीत आसता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, ज्या भाशेन एक चोर घरांत येता आनी तो सगळें चोरता, पूण जो कोण जाणो की चोर येतलो म्हणून तो जागृत रावता, तेच भाशेन तो चोरा भाशेन येतलो जेन्ना आमकां कोणाक कळचें ना. आमकां तो काळ तो वेळ ते और केन्ना येतलो तो आमी नोको. पूण भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जागृत रावन तयारी करून ताची वाट पळोवन आमी ही तयारी करपाक एकदम गरजेची. तर ही तयारी आमी कशे भाशेन करता? आमी म्हणटा आमी जागृत रावंक जाय. जेजू म्हणिना तुमी रातीक न्हिदूं नाकात, दीस रात न्हिदूं नाकात. रातीक न्हिदात, दिसाक जागे रावात. पूण जेन्ना आमी जागे आसा, आमी जें उतर आमकां आमी आयकता, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, फकत आयकून न्हय पूण तें उतर आमी पाडूंक, तें उतर आमी करूंक, खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक, हें करून आमी आतां जागृत रावता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जियेता. लोक जो आमकां पळयता तो म्हणटा, हो लोक खरेपणी भावार्थी, हो लोक खरेपणी जेजूचे पाटलावदार. आनी ते आतां आमची देख पळोवन आतां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक थाराव घेतात. आनी देखून बाबा देवान आमकां सगल्यांक जी आमी खरी म्हणटी भावार्थी म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलादार म्हणटा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमकां देवान एक जबाबदारी दिल्या. जबाबदारी तें उतर पाळूंक आनी दुसऱ्यांक ती बरी खबर दिवंक. आयज भाव भयणीनो, हें उतर जें आमी आयकता, आमी खरेपणी तें उतर पाळून आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक, खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जावन दुसऱ्यांक पाटलावदार करूंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.